आपुय मोनूक हातमानाका भुरग्याक तुज्या सोनाका हे जेजू हांव काकूट मागता तितूलोय मुनपात येता सोर म्हज्या पासांत घालता आयच्या दिसो सांता इतलो बरो जेजू मोसो कोणो सोपून काळजाचो कितलो म्हूण हांव तुजें चुकलो कसो तुजेर उपरासलो हे जेजू हांव काकूट मागता तितूलोय मुनपात येता सोर म्हज्या पातकांक घालता आयच्या दिसो सांता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाची बेटीन ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता सिसिलिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता ताचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासूया. दुसरें तेसा आमी भेटयता फ्रेंझी गोम्स हाच्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया पावलिना पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो पातोक मनीस करता आनी पातोक करतल्या मनशाक देव बक्षिता जेन्ना मनीस आपल्या पातकांचें बोगसणें मागता. तर सगळ्यां पासत न्हयच फकत आमच्या जण एकल्याच्या पातकांचें बोगसणें पूण आमचे भोंवतणी आसतल्यांचेंय पातक आमकां लागता हें उगडास धरून सगळ्या आमच्या पातकांचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून कळान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागून सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोहिमेवंत देवा ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसोसर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासणाच्या उजवाडाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोरभोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक भेटेली तशीच तिका आतां बासोन आनी गिलियाद गांवांनी चोरवाक वचूं दी. इजिप्टांतलो तूं भायर सोल्लोय तेन्ना तुवें केल्ली तशें आमकां विस्मिता पळयशें कर. तुजे असलो देव आनी
खूंय आसत तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बोगशिताय, तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन सोंसताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय, सोकलीं आमची पातकां दर्याचे कोरीक उडय. माग आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोय ताचे पोरमोणे जेकोबाक विस्वासी राव, आब्रामाक काकलूत दाखोय. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आयकलोल्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर, सगल्या मनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे ओकमान बोगशिता, सगळ्या वायटाक ओको दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परोस सोर जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्याताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितले एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचे शीं येताली. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेता बाटान दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाचीं सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें,
बऱ्यांतलें बरें एक आंगवस्त्र वेगींचे वेगीं हाडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणूंक घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावुया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बराबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय. जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, वेंचीक पुताची वोपार आमी जायते फावटी आयकल्या आनी खेरीत भाशेन ही वोपार आमकां होच संदेश दिता. आमी कितलींय पातकी आसूं, आमी कितलीं पयस वचून देवा कडलीं, ज्या वेळार आमी परतून येता तेन्ना देव आमकां नव्यान घेता. आयची ही वोड खेरीत भाशेन तो नव्यान, तो मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. तुजो भाव सलामती परतून घरा पावलो देखून बापाय खुशाल जाला. भाव भयणीनो, पातोक आमकां मारून उडयता. जो कोण पातोक करता तो मनीस मेलोलो, ताचो आत्मो एके भाशेन मेला. आयज आमचे मदें कितले जाण असले जिवेच आसात आनी मेल्ले आसात गाय. पातकाक लागून, वायटाक लागून वो ज्यो करण्यो ते आदारतात त्या पासत आयज खरेंच मेलोले आसात अशें आमकां समाजान दिसती पडटा. एक वाटेन समाजीक वाटेन जे आमकां दिसती पडटात मेलोले आसात म्हूण, जाल्यार दुसरे वाटेन खासगी जिवितानूय आमी मेल्लीं आसा. कोणाक गोडे खबर ना, पूण भितरल्यान पातकान आमी मेलोलीं आसा. वो एके भाशेन सांडलोलीं आसात जायतीं जाणां. खंय वेचें, कितें करचें, वो ज्यो चुकी आमी आदारल्यात, जी पातकां आमी केल्यात, ताचो परिणाम आतां कितें हाचे विशीं जायतीं जाण सांडलोलीं आसात. कशे भाशेन भायर सरपाचें ह्या पातकांतल्यान, कशे भाशेन फुडें वेचें, सांडलोलीं आसात. कोणाचें आयकुचें, कोणा लागीं मागचें, सांडलोलीं आसात. जाल्यार आयची ही वोड घेवन आमी नव्यान येवपाची, वो नव्यान मेळपाची, नव्यान जिवन जावपाची एक पद्दत घेवं येता. आनी ही पद्दत आमकां आयचें पयलें वाचप तशेंच आयचें शुभ वर्तमान दिता. तें म्हणल्यार आमचें पातोक मानून घेवप. मिकेस प्रवादी एक व्हडलो पातकी न्हय आसलो, तरी आसतना देवा लागीं जेन्ना बोगसणें मागता तेन्ना परजेच्या नांवान आनी आपल्याय नांवान मागता. आमी पातोक केला, ओनाप की आमी सगळीं एक बराबर. आनी जीं आमचीं भाव भयणां आसात तीं चुकल्यान. तें घोडे पातोक व्हड जावं, पातोक धाकटें जावं, पूण जें पातोक आमी करता त्या पातकाक एक समाजीक वाटूय आसा. हो समाजीक भाग, जें कितें हांव चूक करतां, हांव वायट करतां, तें दुसऱ्यांक लागता. जावं एक सादो मनीस कसो, वो एक वडील कसो, वो एक विचून काडलेलो प्रतिनिधी कसो, जे पातकी निर्णय हांव घेतां ते आख्ख्या समाजाक लागतात. आनी ह्या पासत सगल्यांनी
घोडये आमच्यान म्हणूंक जाता हांव सांत, हांव भाग्योत, हांवें पातक करूंक ना, हांव केन्ना तसले भानगडीन पडना अशें म्हणटात जाल्यार पासून सगल्यांच्या नांवान भोव करून जे कोण चुकल्यात, जे कोण मेल्ले आसात पातकान, जे कोण सांडलेले आसात तांचे पासत ती काकलूत मागूंक आयज आमकां आमचो क्रिस्ती भावार तापयता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमच्या पातकांचें फारीकपण आमी दिवया. आमचें जण एकल्याचें तशेंच दुसरीं जीं कोण पातकी म्हूण आमी जाणाव, समाजान पातकी म्हूण आमी जाणाव, ओ जांकां आमी खासकी तरेन वळखता, तांच्या सगळ्यां पासत ही मिसाची भेट भेटयता आसतना हो फारीकपणाचो योद्न तांचे पासत आमी उबारुया. आमचो देव आमकां रावता, केन्ना काय आमी परत येतलीं आनी परत येता तेन्ना घडये प्रश्न करूंक देव सोदचो ना, पूण आमीच आमचें पातक जेन्ना रडटा तेन्ना पोत्तून आमकां हें दायज, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, हो बापूय ताचें कांयच पुताचें कितेंच विचारिना, हो अशें कित्याक केलें, कितलो तेंप रावलो, असलें कांयच विचारिना, पूण रोखडोच आपल्या चाकरांक सांगता ताका नवें आंगवस्त्र घालात, ताच्या बोटाक मुदी घालात, पांयांक वाणू घालात, म्हणजे आपल्या घरांत हो पुताचो दर्जो ताका परतून दिता, उतरांनी न्हय पूण करनीन. तोरेच भाशेन आमचो देव आमकां घेवंक रावता, आमकां परतून वेंगोवंक रावता, भोव करून जीं कोण चुकल्यान तांकां घेवंक रावता. तांचे पासत आमचे पासत हे मिसाचे भेटेन हो फारीकपणाचो योद्न भेटोवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवणीचो फोड आमकां लाभूं, आमच्या पातकी सैमाच्यो वंडावण्यो दमावंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्यांक गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय निवाद. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार वगडाच्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोरगो टोया, तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. पातकाच्या फारीकपणा पासत जेजून आपलो योद्न आमचे पासत भेटयलो. आमी जण एकलो ह्या जेजूच्या योद्नान एक जावन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडून आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडून आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगालो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तुमो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुता म्हज्या तूं खुशाल जावंक फावो, कित्याक हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तो ओदीक ओदीक रुजू जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार